म्हाका दिसता डॉक्टर हाजेर कितें आसा जेन्ना आमी फंडोप्लायकेशन जावं हे वाल्व टायट करपाचें ऑपरेशन आसा तेन्ना जर घडये एखाद्याक वाल्व चड टायट जालो जाल्यार एक डिस्फेजिया नांवाचो हातून प्रॉब्लेम येवपाक शकता पूण आतां तांणी म्हणटा तशें की प्रॉब्लेम हो हळू कमी जायत चल्ला एज टायम पासीस इट शूड गो अवे आनी जर तो कमी जायना जाल्यार परत ताका एंडोस्कोपी करून पळोवप गरजेचें की बाबा हळू वॉट इज अ स्टेटस की नवीन आनी कितें आजार तयार जाल्लो आसपाक शकत जावं स्ट्रक्चर जाल्ले आसपाक शकत जावं आमी म्हणटा तशें केन्ना केन्ना ओल्ड एजीन malignant changes जावं carcinomatous growth can occur so maybe not be related to operation itself पूण जर हो त्रास तांकां वाडटा जाल्यार तांणी एक एंडोस्कोपी परत करून पळोवप गरजेचें आनी ताजेर मागीर आमी ताजे योग्य उपाय ते करपाक जाता डॉक्टर म्हाका सामको एक फुडलो प्रश्न आसा हॅलो हॅलो हां दादा हांव पुष्पा नायक उलयतां पणजेच्यान पुष्पाबाई प्रश्न विचार खाल्ल्या गाया कडेन कचरता म्हणटा ही आमची पयलीं पासून म्हण आसा हें आतां कितपत नॉर्मल आनी फ्रिक्वेन्सी आनी तें चड खाल्यारूच जाता अमकें अशें तें मातशें सांगूं शकता डॉक्टर हाजेर हांव अशें सांगतलो की हांवें तुमकां कितले फावट येता म्हळें की पेशंट इज द बेस्ट जज म्हाका कचरता खूब फावटी कचरता बट आय एम ओके विथ इट तें म्हज्या कामा कडेन एफेक्ट करना बरोबर पूण खूब फावटी अशें आसा की पेशंट आमचे म्हऱ्या येतात दोतोर इतली कचरता की कामाचेर लक्ष लागना बरोबर सो बेजिकली जेन्ना आमी वो रिफ्लक्स डिसीज जेन्ना आमी डिफायन करतात तेन्ना हातून पेशंटाची लायफस्टायल कितली प्रमाणात ताजेर इफेक्ट जाता हें गरजेचें सो पेशंट इज द सेंटर पेशंट आतां एक 10 फावटी कचरता हांवें म्हळें म्हाका एखाद्याक ते 10 फावटी कचरता चड दिसत पूण असो पेशंट आसतलो 50 फावटी कचरो काय न्ही तें दोतोर आपणाक सदांचेंच तें अशें म्हणपी पेशंट आसतले तेन्ना ताका वेगळे तरेन आमकां उपाय करपाक पडटा आनी एक पेशंट असो आसता 2 फावटी कचरल्यार म्हणटा दोतोर आपणाक चड कचरता ताका वेगळे तरेन उपाय दिवपाक पडटा सो म्हाका दिसता पेशंटान स्वता डिसायड करपाचें की ह्या कचरोवपाचो आपणाच्या कामाचेर कितलो फरक पडटा आनी आपणाक हाका ट्रिटमेंट घेवपाची गरज आसा काय ना आनी तें पेशंट जेन्ना डिसायड करतलो तेन्ना ताका आमी योग्य उपाय दिवपाक शकतले हांवें ताका हांकां सांगलें एक 10 फावटी कचरता जाल्यार मेडिसीन 15 फावटी कचरता जाल्यार ऑपरेशन असो रूल कांय ना हातून पेशंट इज द सेंट्रल पॉयंट आनी पेशंट हॅज टू टेल की बाबा हे त्रास आपणाक चड जावं हे त्रास आपणाक कमी दोतोर तूं आपणाक हाचे उपाय कर अशें म्हण जेन्ना पेशंट आमच्या मनां येतलो तेन्ना ताचेर आमी योग्य उपाय करतले आनी तेन्ना पेशंटाक ताजो बरो फायदो जातलो बरोबर सो बेसिकली जशें डॉक्टरान सांगलां की अशें कावंट असो ना की बाबा 8 फावटी म्हणजे नॉर्मल 9 फावटी म्हणजे एबनॉर्मल अशें न्हय पण जर तुमकां रिपिटेडली जाता जर तुमचो हो त्रास खूब आसा जर तुमकां त्रास जाता लायफस्टायल गेटिंग एफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस जाल्यार तुमी बेस्ट म्हणजे डॉक्टर तज्ञ दोतोराचो सल्लो घेयात स्पेशली जशें सांगलां की लेप्रोस्कोपीक सर्जन आसा किंवा गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आसा अशा दोतोराचो सल्लो घेयात आनी देन इवॅल्युएट करून घेवप खूब गरजेचें आनी समजा हो त्रास वाडत आसा जाल्यार बेश्टे तशें घरा कडेन सोंसून बसपाची गरज ना आय थिंक दीस कॅन बी मॅनेज डॉक्टर आमकां प्रश्न आसा हॅलो 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 डॉक्टर हां गुड इवनिंग गुड इवनिंग डॉक्टर म्हाका मरे पोटां पेन येता आनी फाटल्यान मरे किडनी लेफ्ट सायडीन मरे दुखता रे हां पोटान पेन येता आनी किडनी दुखता ते कितें जालां आनी म्हजो टीव्हीचो आवाज कमी कर कमी केला हां तूं मातसो मोठ्यान उलय केला मरे बाब हां केलो ना आतां विचार म्हाका मरे पोटान पेन जाता रे पोटान म्हणजे खंय आनी मरे लेफ्ट सायडीन मातशें पेन येता लेफ्ट सायडीक मुतूंक कितें त्रास जाता ना मुतू बरें जाता मुतू हें जाता ना 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 कांयच जायना मागीर तूं किडनीचो त्रास आनी तुका कशें कळ्ळें हॅलो पेन पोटान पेन येता कितें पोटान न्हू नाही तशें म्हणटा डॉक्टरांचो प्रश्न कितें आसा पेन येता न्हू प्रश्न कितें आसा आतां प्रश्न म्हणजे तुका कितें जाणा जावपाक जाय म्हाका पेन टॅबलेट घेवपा बदले हांव मरे कॅल्कुरी घेतालो हां कॅल्कुरी मरे आनी सितार हां बरोबर एब्सोल्युटली म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे तूं सांगला त्या प्रमाणे अशें दिसता की तो किडनीचे दुयेंस आसतले किडनीचो प्रॉब्लेम आसूं शकता किंवा किडनी स्टोन आसूं शकता तूं युरोलॉजिस्ट किंवा जो किडनीचो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसा त्या दोतोराक मेळ असो जनरल ह्या दोतोरा कडेन त्या दोतोरा कडेन भोंवत रावूं नाका जे ते स्पेशलिस्ट आसता त्या दोतोरा कडेन वच एक अल्ट्रासावंड करून घे बाकीचे जो टेस्ट सांगतलो ते करून तुका नक्की कळ्ळें नक्की प्रॉब्लेम कितें आसा तो आनी त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट घे बेस्ट असो आंगार सोंसून काड नाका आनी गांवठी वखदां करतूय टायम वेस्ट करूं नाका दॅट्स माय एडवायस बरोबर बरोबर मागीर डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आसा हॅलो हॅलो डॉक्टर हां हांव मारिया फेर्नांडीस सालदोना मारिया बाय प्रश्न विचार डॉक्टर म्हाका दोंकोर येवपाक खूब त्रास जातात हां एक 10-15 मिनटांनी दोंकोर येच ना हां जेवतूच हय आतां कितें करपाचें आसा ना म्हणजे डेकर येना हातून प्रॉब्लेम कितें आसा
तुम्हाला ढेकर येवचे अशें दिसता म्हणजे यू फील दॅट ढेकर आयल्यार बरें दिसतलें अशें दिसता? वय त्रास जातात म्हाका मातसो सुगार कशें जाता भितर. न्ही डॉक्टर हाका आमी गॅस एन्ट्रॅपमेंट कितें जाता खूब फावटी खूब जाणां ढेकर येतात. ढेकर आयल्यार गॅस भायर सुटलो बरें दिसता. खूब जाणां कितें जाता ब्लोटिंग जाता, गॅस भितर फुगून उरता आनी तो भायर सरना आनी तो तांकां दिसता कितें तरी बाबा थंय एक ब्लॉक आसा काय, तो ब्लॉक आसा काय. सो हाका पयलें जाणून घेवपाची गरज म्हळ्यार कित्याक बाबा एक्सेसीव गॅस प्रोडक्शन आसा. मे बी सम प्रॉब्लेम विथ द एम्पटींग, मे बी सम प्रॉब्लेम विथ द फूड आनीक तो वयर कितें येना जावं थंय कितें ब्लॉक आसा हें जाणून घेवप गरजेचें आसा. आनी युजली वखदांनी मेडिसिनांनी हो प्रॉब्लेम इजिली कंट्रोलान दवरपाक जाता. पूण अगेन हांव अशें म्हणटलो की हाजें वेवस्थीत इव्हॅल्युएशन जावपाक जाय आनी तें इव्हॅल्युएशन केन्ना जातलें जेन्ना तातूंतल्या तज्ञ डॉक्टराक तुमी मेळटले आनी सांगता ते टेस्ट करून तांचो वेवस्थीत एडवायस फॉलो करतले तेन्नाच म्हाका दिसता हातूंतल्यान आमकां योग्य मार्ग मेळटलो. आनी डेफिनेटली म्हणजे जशें तुमी सांगलें की हाका ट्रिटमेंट आसा म्हणजे तुका ट्रिटमेंट डेफिनेटली आसा पूण ट्रिटमेंट दिवचे पयलीं कितें आसा एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम कितो हें जाणून घेवप गरजेचें आसा. डॉक्टर म्हाका सामको फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो 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 डॉक्टर हांव मस्केच्यान उलयतां. हां म्हाका एक म्हजो क्वेश्चन रिगार्डिंग कोलेस्ट्रॉला संबंदी आशिल्लो. कोलेस्ट्रॉल? हय नाही प्रिफरेबली कोलेस्ट्रॉल संबंधी प्रश्न विचारनाकात कित्याक जाणां आमी पोटाची दुयेंसां हो टॉपिक दवरला. पोटाची दुयेंसां एसिडिटी ह्या संबंधान जर तुमचे कितें प्रश्न आसत जाल्यार विचारात. न्ही जाता कितें न्ही कोलेस्ट्रॉल फक्त इतलेंच जाणून आशिल्लें की कोलेस्ट्रॉल सपोज 280 to 290 जर आसत मनशाचे आनी गुळयो चालूच आसता जाल्यार येतरवा स्टेटीनच्यो टॅबलेट्यो घेता डेली. पण ह्यो जर टॅबलेट्यो सपोज बंद केल्यो मदीं जाल्यार कितें ताजो लॉंग हे जावं येता परत कोलेस्ट्रॉल वाडू शकता. 240 वय जर सपोज 40 आसलें पळय तुजें वय ही ताजी गायडलायन न्हय. नाही नाही बेसिकली एज इज नॉट द क्रायटेरिया. तुमची कोलेस्ट्रॉलची लेवल चड आसा ही क्रायटेरिया. तुमकां कोलेस्ट्रॉलची लेवल चड आसा म्हणून जर दोतोरान वखद दिला जाल्यार दोतोराच्या एडवायसान तुमी घेयात आनी समजा तुमी म्हणटा तशें समजा तुमी मदीं बंद केलें फॉर एक्झाम्पल दोतोरान सांगलें बंद करा किंवा तुमी बंद केलं जाल्यार पॉसिबिलिटी इफ यू डोंट फॉलो द डायटरी एडवायसीस अँड अदर प्रॅक्टिसीस लायक सी चलप योगासना करप एक्सरसायज करप हे जर तुमी फॉलो न केले जाल्यार तुमचें कोलेस्ट्रॉल परत घडी वाडूं येता किंवा वाडूं शकता. दीस इज द आन्सर फॉर दॅट. बरोबर डॉक्टर? बरें म्हाका सामको एक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हां विचारात. डॉक्टर म्हाजो एक चलो आसा मातशें मोठ्यान उलयात. 2.5 वर्साचो आसा. तेका न्हू डॉक्टर सकाळी फुडें सद्दां म्हणल्यार ब्रश करतना सद्दां तो म्हणल्यार फेस कसो काडटा भायर सायडसून आनी म्हणजे सद्दां काडपाकूच जाय पडटा तेका. सपोज काडिना न्हू जाल्यार मागीर तेका मागीर एक फीड मागीर उगता तो. कित्याक म्हणून ते डॉक्टर? कोण हांचो पेशंट? 2.5 वर्साचो भुरगो तोंडांतल्यान म्हणजे केन्ना म्हणजे सगळे ब्रश करतना फेस काडटा म्हटलं तुमी? सकाळचें उदक घालता न्हू, सकाळचें उदक लायता तेका ते बरोबर मागीर ब्रश करता आसतना तो मागीर ते सगळें उदक भायर काडटा ते आनी ते उदका बरोबर फेस लाल लाल थंडी कशें कशें काडटा पण तो. आनी डॉक्टरा कडेन कन्सल्ट केलें जाल्यार डॉक्टर म्हणटा तशें करता जाल्यार ते तेका रुटीन उरलेंच म्हणटालो डॉक्टर. कितें म्हणटा डॉक्टर? रुटीन म्हणल्यार हय उरतलेच म्हणटा डॉक्टर. चालू उरतलेच म्हणटा अशें. न्ही कितें आसा हाजेर कितें आसा की जो गॅस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज आसा वो इवन भुरग्यां मदीं जाता. म्हाका दिसता आनी जो प्रश्न विचारला ताजेर आन्सर हें पयलें आसलें की भुरग्यां मदीं जावपाक शकता. पूण हाजर असो न्ही की इट इज अ सिवियर प्रॉब्लेम जावं ताजेर ऑपरेशन करपाक जाय अशें न्ही. ताजें वेवस्थीत इव्हॅल्युएशन जावपाची गरज आसा. आनी जर पेशंटाक चड त्रास ना कित्याक फेस आयलो म्हणून जिवाक त्रास जाय तशें व्हडलें कांय ना जाल्यार म्हाका दिसता जर हांचे डॉक्टरान जो एडवायस सांगला तो फॉलो करप योग्य आसतलें. तातूंत आमी आनीक स्पेशल असो एडवायस हांव तांकां दिवपाक सोदना. बरोबर. सो एक गोष्ट म्हणजे कितें आसा तरी पण एक टायम टू टायम तांणी इव्हॅल्युएशन करून घेवप म्हणजे लायक एज म्हणजे एक वर्स कन्सल्ट करप गरजेचें. पण म्हाका दिसता तुमी सांगला तो एडवायस म्हणजे वर्थ पुटींग इन प्रॅक्टीस म्हणटा. अच्छा डॉक्टर म्हणजे आतां ऑलमोस्ट वेळ सोंपत आयला. तुमी म्हणजे 5 प्रिंसिपल सांगितले म्हणजे कार्डिनल फिचर्स म्हणटा तशें की जाका लागून हे एसिडिटीचे प्रॉब्लेम चड जाता. आतां हो म्हणजे ही कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं हांव तुमकां अशें विचारता की वीच आर द प्रॅक्टिसीस वीच वील कीप अवर गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक हेल्थी अँड कीप अवर म्हणजे आमकां आनंदी वातावरण दवरतले अशे खंयच्यो प्रॅक्टिसीस आमी फॉलो करपाक जाय वीच वी युजली म्हणजे दीस डेज ट्राय टू डेविएट. कारण जशें तुम्ही म्हटलें की आमची जे लायफस्टायल चेंजीस म्हणा की फूड हॅबिट्स तर तुमचो पीस ऑफ एडवायस कितें आसता म्हणजे फायनली कान म्हणजे सोनारान टोचलें की मातशें बरें आसता म्हणून तुमी सांगप. तुमी हें ऑलरेडी सगळें डिस्कस केलां डायटरी एडवायसीस जे आमी
व्यवस्थित खावप, योग्य त्या प्रमाणात खावप, थोडे थोडे खावप, खातरी न्हिदप ना, हो डायटरी एडवायस जालो. सेकंड, मायंड, कीप मायंड हॅपी, स्ट्रेस घेवपाचो ना, डू योर रेग्युलर एक्सरसायजीस, योगा, रुटीन तुमचे टेस्ट जे करपाचे आसात ते करून घेवप, आनीक जे डॉक्टर सांगता ते आयकून व्यवस्थित फॉलो करप. एकदां गेलो बंद केलें अशें करनासतना व्यवस्थित फॉलो करून डॉक्टराचो एडवायस व्यवस्थित आयकून ताजेर योग्य लक्ष दिवन प्रॅक्टीस करप हें अत्यंत गरजेचें. डॉक्टर आणि तुम्ही असं विचारता की खूपशे असे म्हणतात ना की स्प्लिट मील घेवचे, म्हणजे एका वेळार चड खावच्या पेक्षा म्हणजे सकाळी एक ब्रेकफास्ट घेतलो, मग एक 3 वरां, म्हणजे वॉट इज युअर यार, म्हणजे तुम्ही अशें कितें सांगू सोदतले की बाबा हाऊ मच द ड्युरेशन शूड बी बिटवीन टू? ना तशी ड्युरेशन काय ना, पूण उपाशी रावं नाकात. एकूच तातूंत हांव सांगपाक शकता, उपाशी रावं नाकात आनी पोट चडय भरून दवर नाकात. प्रथम समजा सकाळी 8 ब्रेकफास्ट घेतलो फॉर एक्झाम्पल, त्या मनशान तुमच्या अंदाजा प्रमाणे कितक्या वेळ तुम्ही म्हणता ना गॅस्ट्रिक एम्प्टी टायप बाबा इतको आसा, 4 वरां जरी उरली गॅस्ट्रिक एम्प्टी, जेन्ना तुका भूक लागता तेन्ना तुवें थोडे प्रमाणात खावप गरजेचें. सो हातूंतलो एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा की भूक लागतकूच खावप गरजेचें, म्हणजे ती भूक भूक मारनाकात, भूक मारनाका, सादे भशेन म्हणटा की भूक मारप किंवा खुबशे भूक लागली म्हणून एक्सेसिव्ह खायनाकात, कंट्रोलान खायात. सो लास्ट फायनली कितें जाता, खंयचीय जी गोष्ट तुमी करतात ती तुमी कंट्रोलान लक्ष दवरून करा, एक्सेसिव्ह कांयच करनाकात. म्हाका दिसता हो एकूच स्लोगन आसतलो. म्हणजे इनफॅक्ट ताका एक म्हणजे बरें हें आसा की नथींग सक्सिड्स लायक सक्सेस अँड नथींग फेल्स लायक एक्सेस. म्हणजे खंयचे विजया सारको उन्माद नासता किंवा आनंद नासता, त्याच प्रमाणे खंयची गोष्ट हाता भायर गेली काय तातूंत मागीर ते वेदना जावपाक किंवा त्रास जावपाक, म्हणजे हाता भायर कांयच करनाका, हाता भायर कांयच करप, म्हणजे तें सगळें कंट्रोलान करप. म्हणजे जशें म्हणजे इन नटशेल अशें म्हणूंक शकता, तुमी तुमची जिबेची आवड, कारण ती ल्हान जीब आसता, पोट मातशें मोटें आसता, ते पोटाचेर लक्ष दवरून ते जिबेचे चोचले पुरयतना किंवा पुरयताचो जो विचार करता त्या बरोबर आपल्या शरिराक कितें बरें पडटलें, कशें मार्गदर्शक ठरतलें, बरें आनंदीदायक जशें जेवण आसतलें आनी तातूंत उल्हास वाडटलो, अशें म्हणजे फटीग आळस किंवा अशें हें नासतना तुका उत्साही दिसतलें, अशा प्रकारचें जेवण दवरून बरें निरोगी आयुश्य आनी सगळ्यांक बरें जीवन मेळचें अशें आमी ईश्वरा कडेन प्रार्थना करुया. आनी जे आमचे पेशंट आसात तांची लायफस्टायल तेंचे स्वतानी तेंचे बदलपाचो प्रयत्न करचो, योग्य वेळार दोतोराचो सल्लो घेवचो, ओवर द कावंटर स्पेशली पेन किलर्स घेवं नये असो म्हाका दिसता पीस ऑफ एडवायस दिवप खूब गरजेचें आसतलें. आनी तुमच्या सगळ्यांच्या म्हायती खातीर सांगता की आमचे दुसरे फावटी जो आमचो प्रोग्राम आसा तातूंत आमचे बरोबर आसतली डॉक्टर सुषमा किर्तनी, जी एडोलसंट पेडिएट्रिशियन, म्हणजे वाडट्या वया वयल्या भुरग्यांचे प्रश्न, म्हणजे 10 ते 19 वर्सां वयाची जी भुरगीं आसतात तांचे जे प्रॉब्लेम्स आसता, हेल्थ रिलेटेड म्हणा किंवा आनी वेगळे तरेची जी दुयेंसां आसता ताचे विशीं सविस्तर म्हायती दिवपा खातीर डॉक्टर सुषमा आमचे बरोबर आसतली. तुमचे प्रश्न तयार दवरात आनी डॉक्टर मुद्दाम वेळ काडून ह्या एक अशें मातसो क्लिश्ट आनी कॉम्प्लिकेटेड विशय, ह्या विशयाचेर तुमी इतकी मोलादीक आनी म्हत्वाचें अशें मार्गदर्शन केलें, म्हाका दिसता ते सगळे जे आमचे कार्यावळ पळोवपी आसा तांकां योग्य ते मदत जातली, आदार जातलो. तुमचो सगळ्यांचो ह्या काळेन फोन करून तुमी आमकां प्रश्न विचारल्यात, ह्या खातीर तुमच्या सहकार्या खातीर काळजांसान देव बरें करूं आनी तुमकांय बी डॉक्टर देव बरें करूं. नमस्कार. नमस्कार.